देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां जेजू एका कोड फुटलेल्या मनशाक बरो करता ताची खबर आयकूंक मेळटा. एक कोडकार मोइजेसाचे चाली प्रमाणे समाजांतलो भायर आसतालो. ताका आपलें जिवीत एकसूरपणान एका ओरोनांतल्या जाग्यार जिवंक पडटालें. कोड एक पातकाचें फारीकपण कशें म्हूण जुदियो लोक मानताले. पूण आयच्या शुभ वर्तमानान कोडकार कोणाचोच भंय नासतना जेजू सोरशीं येता आनी आपल्याक भिकवणेचो हात लावन बरो कर म्हूण जेजू लागीं मागता. कारण ताका जेजूचेर भावार्थ आसलो आनी ह्याच ताच्या भावार्थाक लागून ताच्या दुयेंसांची भिकवणी ताका मेळ्ळी. जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना आमकां जेजूचेर तो आमची मागणी आयकतलो म्हूण भावार्थ आसा काय? प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्यान जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर नियाळां देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसोर पवित्र राव, खुशाल राव.